नाफ्ता वेसलांतल्यान जीबीएलांत हालोवप हें फक्त राज्य सरकाराच्या मार्गदर्शनाखाला न्हय तर उच्च न्यायालयाचो आदेश आशिल्लो. संबंदीत अधिकरण संपर्कात आसा आनी तांच्यांनी नाफ्ता वेसलांत दवरपाचें थारायलां. हायकोर्टाच्या आदेशाचेर स्थगिती मेळोवपाचो विचार आसा आनी ह्या संदर्भात सगळी खबरदारी घेतिल्ली आसा म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान स्पश्ट केलां. आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. नाफ्ताचेर ऑलरेडी एक गजाल हांव पयलीं सांगता. मूळ नाफ्ता जो आसा नलिनी वेसल थंय हाडल्या उपरांत नाफ्ताचो गणेश बेंजोन शिफ्ट केलो. इट इज नॉट ओनली द गायडलायन ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट, इट इज अंडर द हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन. ते हायकोर्टाची मुंबय हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ताणें 12 तारखेपर्यंत तो खाली कर म्हणून, आनी ताकाच लागून नाफ्ता त्या नलिनी वेसलांतल्यान हितूर गणेश बेंजोन शिफ्ट करपाचें डिसिजन घेतलें. आमचो आमदार मिलिंद नायक हाका कन्सर्न आसा, सगळ्या लोकांची चिंता आसा, म्हाकाय चिंता आसा तितकीच, ताका आसा तितकी म्हाकाय आसा. थंय लोकांनी थोडोसो आवाज उठयला हें तें दिसता, ताकाय दिसता, आपले लोक रिस्कार आसचे, पण म्हाकाय दिसना आनी म्हाका दिसायना, आतांय सांगता तुका. पण अंडर द हायकोर्टाची इन्स्ट्रक्शन असल्या कारणान आमकां तो निर्णय घेवचो पडलो. आमी शिफ्टिंग चालू केल्लें. ओके, बट सगळ्या लोकांचो आवाज आनी हे येयल्या उपरांत ऑलरेडी टीम थंय थारल्या. आमचो कलेक्टर, परत डेप्युटी कलेक्टर, सेक्रेटरी देवणी हे सगळे जाण थंय वचून आयले अलॉंग वीथ मिनिस्टर स्वता थंय आशिल्ले. तेंच्यांनी पळयलां, तेंच्यांनी रिपोर्ट आपलो ऑलरेडी रेडी केला. हांव फोनाचेर तेंच्या कडेन उलयलां. हांव एमपीटी चेअरमॅन, आमचो सीएस आनी डीजी शिपींग हांच्या कडेन कंटिन्युअसली हांव, आमचो सीएस सगळी टीम उलयत आसा. आमचें म्हणणें तो नलिनीनूच दवरचो आनी दुसऱ्या वेसलांत शिफ्ट करून मूव करचो. ओके, ताच्या खातीर आमी ऑलरेडी रीट म्हणजे ताजेर ऑर्डर जी आसा हेजेर स्टे घेवपाक आमचो एजी इज ऑल्सो प्रिपेरिंग. म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार आमचो एजी ती हायकोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करता. आमकां सगळें कन्सर्न आहा. हांवें ऑलरेडी एमपीटीच्या चेअरमॅनान इन्स्ट्रक्शन्स दिला की जाता आसत जाल्यार तो ताका शेवटी डीजी शिपिंगाची ऑर्डर घेवची पडटा. इन द सेफ्टी कन्सर्न आमी जो निर्णय घेवपाक जाय तो आज सांजचो पर्यंत निर्णय घेतले. सो तो आनी हांव तेजेर उलयत आसा आमी. आयज सांजचो पर्यंत तेजेर निर्णय जातलो. सर 500 मेट्रिक टन जो भितर गेला तो रिवर्स बॅक ऑलमोस्ट तुका हांगा सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. थंयसरूय ताका कांयच जावंक जायना. हाजें आमी हें घेतलां. फाल्यां जर आमकां दुसरी वेसल मेळ्ळी, तुमकां कळपा खातीर सांगता दॅट रिक्वायर्ड द क्लास ए वेसल टू शिफ्ट दॅट कार्गो नाफ्ता फ्रॉम द गोवा टू गुजरात. क्लास बी वेसल इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंडियन कोस्ट. इंटरनॅशनल मागवची पडटा. फाल्यां जर मेळ्ळी खंयची वी आर शिफ्टिंग टू म्हटला तसो तो परत नलिनी हाडून परत आमी शिफ्ट करपाची आमची तयारी आसा. आमकां लोकांचो कन्सेंट पयलीं आहा. सड्या वयल्या लोकांची चिंता म्हाकाय आसा. दॅट इज पण रिवर्स केला 500 टन्स हे सारखे आतां त्या सांजचें डिसिजन जाता.